नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रत्येक येवकार. साश्टींतल्यो खबरी घेवन हांव सुशांत कोलकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार प्रत्येक येतात. गौरांग, मडगांव आनी कुंकळ्ळी हे दिसता म्हाका सदांच चर्चेंत उरपा सारके दोन जागे दिसता म्हाका. कारण आज परत आमचे कुंकळ्ळेचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे फाटल्यान ते कोयर उडयता म्हणून लोकांक रस्त्यार येवचें पडलें. लोकांक काल कंप्लेन एक जाली पुलीस स्टेशनाचेर. आज लोक कितें कशें आशिल्ले लोकांचे? काल विजय प्रभू आणि अविराज देसाय म्हणटा पुलीस स्टेशनार आनी म्युनिसिपालिटी कंप्लेन केली. जे सोलर प्लांट आसा कुंकळ्ळेचो नवो घाल्लो ताजे फाटल्यान ओपन स्पेस आसा थंय कचरो हाडून उडयतात. आतां थंय पुलीस आनी म्युनिसिपालिटीन हाणें इन्स्पेक्शनय केलें आनी अशें दिसून येता की थंय पळयतकीर कोण तरी फर्निचरवालो थंय हाडून ते उडयता. फर्निचरवालो म्हळ्यार कुशन मेकर खूब जाणांचो. थंय स्पॉंज त्या भायर थर्माकोल आनीक कपडे अशें मोठ्या प्रमाणान थंय कचरो उडयल्लो आसा. आनीक कांय प्रमाणान ओल्ड वेस्ट तुका तातूंत सगळ्यो हावज वेस्ट म्हणजे सिमिटाचे हे ब्लॉक्स जावं टॉयलेट बेसीन तशें हाडून उडयल्लें आसा. डेब्रीज टायप आनी तो इतले तेंप साकून उडयता की आतां थंय थोडे कडेन म्हणजे भरपूर प्रमाणान तो उडयल्लो आसा. आतां दिसता खंयचो हो जो नवो हाडून उडयला तो दिसता. आनी जो पयलींचो आसा ताचेर झाडां आयिल्लीं आसा जोडपाक. सो तें कांय कळना पूण मोठ्या प्रमाणान उडयता. तांची मागणी आसा की बेगींतले बेगीन हो क्लियर करचो. कारण आतां पावस जर आयलो एकदां जाल्यार तो व्हांवन परतो वॉटर बॉडीसा मेळटलो. आनी हांगा कितें तरी एक सिस्टम घालून तें बुडोवपाचें स्टॉप करचें. पुलिसान मातशी देखरेख दवरची अशी तांची मागणी आसा. सद्या म्युनिसिपालिटीन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना ते म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी म्हणपाक लागले की हो आमी जो एक तांची फर्निचर तांचे कडेन रजिस्टर आसात कोण फर्निचर करता कोण तरी आसन हे खंयच्यान उडयता हाजेर मातशें लक्ष दिवपाक पडटलें तांकां. कित्याक आमी कलेक्ट करता ते म्युनिसिपालिटी. आनी अजापाची गोश्ट म्हळ्यार एक म्युनिसिपालिटीचो जो प्लांट आसा तो कुंकळ्ळेचो बरो म्हणजे मडगांवच्या खूब बऱ्या प्रमाणान तो चलता. सेग्रिगेशन ताजें चलता. थंय ताजी म्हणजे कचऱ्याची हे प्लांट बरो चलता. तांकांय मातशें हें जालें की हांगा हाडून कित्याक उडयतात आमकां दिया न्ही. तांची म्हणणें आसा आमकां दियात. पूण हें अशें दिसता की कोण तरी भायल्यान हें हाडून थंय उडयता. थंयचे आनी एक हें आसा तें थंयच्यानच कुंकळ्ळेच्यान मातशें मुखार बाळ्ळी थंय सद्याक एक दोंगर कापपाचें काम सामकें मोठ्या नेटान चल्लो आसा. म्हाका अशें की जवळ जवळ 25 ट्रक ते उबे रावन ती माती भरतात. अशें म्हणटात की एक नॅशनल प्रोग्राम जावपाचो आसा ताका लागून ते बेतलांत एक खोलगट जागो हें करपाक जाय. ताका लागून एक म्हणटा ते दिसा धवळ्या हो विध्वंस आनी खंय जाणा सामकें पुलीस स्टेशना फाटल्यान. सो पुलीस चिकोल उडयता दिश्टी पडना, दोंगर कापता दिश्टी पडना. की आतां थंय चिकोल उडयता थंय बी माती भरपाचें काम चालू आसा. आनी ती जमीन आसा ती सोशेताची ती. हय पूण थंयच्यान माती भरून व्हरतात आनी ती चालू आसा सामकें कळटा. आतां तूं बाळ्ळी सांगता. बाळ्ळी हाजे पयलीं अशें करून खूब जाणांचे बोवाळ जाल्ले आसा. कोण प्लॉट करपाक अण्णे वत्ते जाग्यार तुका मोठ्या प्रमाणान प्लॉट केल्ले आसात थंयय कट करताले. आतां कुंकळ्ळे करतात. पुलिसांनी कितें आसा पुलीस व्हडलें एक्शन घेवपाक भानगडीक पडना. तांगे कितें जालें थंड जालें तें मागीर तें आनी हें नात. आतां हांकां हें वयर पावून आसतालें एक वेळ कलेक्टर पावन नासतलें तें म्हाका पावयना आसतलें. फ्लायींग स्क्वॉड तितलें एक्टीव एक्शन घेना. ते म्हणटात कंप्लेनंट थंय जाय आनी कितें तांगे हें आसा. पयर कुंकळ्ळे पुलिसांनी एक्शन घेवन एक 10 ट्रक हें केल्ले कितें आमचे डिटेन केल्ले तरी आसतना अजूनय चालू आसा. आनी जाल्यार रातचें चालू आसता. आतां ते दिसाचें बंद केलां आनी रातचें चालू केलां. म्हणजे इतली तांकां भंय ना. कायद्याचो आतां सद्या अशें जाला की कोणाक भंय ना. कापून उडोवया चल पळोवया मागीर मुखार कितें जाता तें पळोवया. डिटेन केल्ले ते ट्रक ताणें दवरपा जाय आशिल्ली. आनी तुका 11 ट्रक जर मेळ्ळ्यात ते कोणाचे ट्रक ते जे रजिस्ट्रेशन केल्यार इजी मेळटा न्ही कोणाचें. ते थंय कित्याक आयले ते कोणें माती भरपाक लायली हाची चवकशी जायनासतना बंद कशें जाता. बंद जायना हें एकदां 11 ट्रक धरली म्हणटकीर बंद जावपाक जाय आशिल्लें. तशें म्हणटा तुका तेच बंद जायना म्हळ्यार कशें म्हणटा हांव ते कापपाचें बंद कशें अरेस्ट तुमी ते स्टॉप करात आनी तुमी थंय जाल्यार एक पुलीस दवरात तुमगेली हें दवरात पेट्रोलिंग करात थंय जाल्यार जातली न्ही कामां. हांकांय तितलें इंट्रस्ट ना आसतलो नाल्यार हांगे कितें तरी हात आसतलो भितर एक तर. ना हांगा तांकां लक्ष दिवपाक हें ना टायम ना. पूण त्यो ज्यो भायर वतात गाडयो आनी तांकां थंय 8 पुलीस एकच कडेन 8 पुलीस दवरपाक गाडयो कसली भानगड ती. सो हाजेर लोकांक कांय दिसना काय लोकय चल्ला तें चलू अशें तरेन. लोक आतां पळय आतां कंप्लेन केल्ली IDCचेर ते पोल्युशन जाता ताचेर कंप्लेन केल्या कोण एक्शन जायना. लोक म्हण कितें करतले.
जर कायद्याचे रक्षकच जर रक्षण करना जाल्यार लोक कितें करतले? आमदार कोणा मरे म्हणून म्हणतले आमदार कितें करता? आमदारा मरे गेल्या म्हणटा ते, आमदारा मरे वता, आमदार मारता बोळ. आमदाराचे तुका एक जोक सांगले जाल्यार फाटीचो मोर्चा जालो कुंकळे जेन्ना, तेन्ना लोकांनी ताका एक प्रश्न केलो. कॅन्डल लायट रातची जालो तेन्ना लोकांनी प्रश्न केलो, आतां कुंकळेचो आमदार आसा तो ओपोजिशन लिडर. ताका लोकांनी म्हणलें आमी ओपोजिशन लिडर म्हणजे इक्वल टू सीएम. इक्वल टू सीएम. ताका लोकांनी विचारलें हाजेर कितें करपाचें? तूं प्रायम मिनिस्टर आपल्या सीएम आयकन म्हणटा, न मिनिस्टर आयकना. आपण विचारलें हें बरें आहा. तो म्हणपा लागलो आपूण हो जो पोल्युशनाचो इश्यू आहा तो प्रायम मिनिस्टराक बरयतलो. आनी ताणें आयकन जाल्यार काय म्हणून लोकांनी विचारलें तूं बॉयकॉट करपाक रेडी आसा MP इलेक्शन? ओपोजिशन लिडर म्हणटा येस आय एम विथ यू, हांव बॉयकॉट करपाक रेडी आहा. आनी मजा म्हणल्यार ओपोजिशन पार्टी काँग्रेस मेन पार्टी म्हणटा ती आवाज काडनात कुंकळे पोल्युशनाचेर आनी ते ताका सपोर्टूय करपाक वचनात. अशी परिस्थिती आमगे ओपोजिशन आसा. एकूणच सगळे हे कितें सगळे जर पळयल्यार गेल्यार हे सारकें चलना. सारकें चलत ना. ओपोजिशन लिडर जर बॉयकॉटाची भाशा उलयता हाजे हातूंत भितर जाल्यार काँग्रेसीची फुडली इलेक्शनाक मेन कॅन्डिडेट काँग्रेस म्हण पळयतात आनी तो बॉयकॉट केलो जाल्यार तुमी मुखार आनी जिखतपाचें आनी कशें जातलें काँग्रेस. आनीक हें आसा की सद्याक आतां सिजन सुरू जाला आमचो. सिजन सुरू म्हणजे आज आतां ह्या 3 दिसां भितर पिकाचेर येवपाक जाय. म्हणजे जे कितें फुडले एक 5-6 म्हयन्याक जोडची ना ते 3 दिसां भितर जोडपाक जाय. पूण अजुनूय आमचे जर हाजेर गेले आमच्या कोस्टल बेल्टाचेर किनाऱ्याचेर गेल्यार लोक दिसनात, अजून लोक नात. आसात ते थोडे आसात आनी जे कोण आसा ते रस्त्याचेर रानप्यान जेवपी असले ट्युरिस्ट आसात. सो एकंदर थंयचे लोकांचे हे कितें आसा? थंयचे लोकांचे म्हणल्यार बिजनेसमॅन म्हणजे सगळे जे स्टेक होल्डर आसात, जो शेक ओनर आसूं, मिडल हॉटेल ओनर आसूं, रेस्टॉरंट, टॅक्सी, रिक्षा, हे कितें म्हणटा तो फाटली 30 वर्सांचो सगळ्यांत वायट सिजन टुरिजम सिजन म्हणटा तो हो जो येता न्ही इतलो वायट आयला की आमकां मेन म्हणल्यार दक्षिण गोंयाक तरी सालसेतीचो जो कोस्टल बेल्ट आहा, एक व्हडलो कोस्टल बेल्ट हो माजोड्डा टू मोबर म्हणल्यार. आनी हातूंत भितरली मोबर म्हणटा थंय एक फॉरेनराचें हब अशें म्हणून सामकें गजबज उरताली, ती ह्या वर्सा ना. आसा देसी ट्युरिस्ट आसात. आतां तातूंत भितर मेन रिजन एक ते सांगतात की मोपा एअरपोर्ट जालो. मोपाच्यान सावथ गोवा येतलो जाल्यार 4,500 रुपया लागता टॅक्सीक, प्लस टायम वता. कळ्ळें तुका? दुसरें आसा हांगा Airbnb म्हणटा ती कंपनीन खुबशे जागे घेतल्यात, म्हणजे हॉटेलां रूम्स घेतल्यात आनी ते Airbnb हांगा ऑपरेट करतात आनी लोक आतां Airbnb सोयपट म्हणून हॉटेलां वचे परस थंय वतात. तिसरी चार्टर फ्लायट, ते म्हणजे चार्टर फ्लायट येवपाची कमी जाल्या, हें येवपाचें. आनी एक सुशांत इम्पॉर्टंट गजाल ही म्हाका कळून आयली की आतां पयलीं भशेन टेम्परेचरा भितर बदल जाल्ला गोंयच्या. आतां पयलीं फॉरेन ट्युरिस्ट येताले कितें हांगा मातशी थंड उरताली ह्या म्हयन्याक आनी ते वत घेवपाक येताले. पूण आतां तो जर भायर गेलो न्ही जाल्यार आतां ती गरमी सहन जायना डिसेंबरा सुद्दां. एक्चुली आमगे डिसेंबर थंड उरतालो. हाका लागून फॉरेन ट्युरिस्ट जो फॉरेनर येतालो ब्रिटीश जावं रशियन ते मातशे कमी जाले अशें म्हाकाय दिसता. कारण हांव एक 2-3 हांचे कडेन उलयलोय बी. ट्रॅव्हलर भायल्यान येताले जावं तांचे आतां आमचो शेराफीन बाब वता ताजे म्हऱ्याक एक ब्रिटीश बायल येताली. ती 18 वर्सां तिजो सेकंड टूर म्हणटा तो हांगा उरतालोच. ती कंटिन्युअस 18 वर्सां हांगा येताली आनी तिका ताणें तो विचार तूं कित्याक एकूच कडेन रिपीट कित्याक करता गोंयांत? तिणें सांगलें आमकां हांगा बरे भशेन वत घेवपाक मेळटा. पूण आतां ते ह्या फाटलीं 2 वर्सां ती बायल आनी तेगे फॅमिली आयली ना. ताका हांवें शेराफिनाक विचारलें गेल्ले की कित्याक आयले ना जाल्यार तो म्हणपालो हो दीस इज द रिजन. म्हणजे हांगा टेम्परेचर क्लायमेट चेंज जालो आसा आनी हांगा वत वाडटा, गरमी वाडटा. ताका लागून ते ट्युरिस्टान हांगा येवपाचें बंद केल्लें आसा. म्हणजे तांकां तें वताक रावन जे सनलायट घेवपाक मेळटाली पयलीं ती आतां तशी घेवपाक मेळना. आतां बिचार गेले जाल्यार गरमी जाता. दुसरें आमचे कडेन आसा की बिचार तशी फॅसिलिटीच ना. वॉटर स्पोर्ट्स एक सोडलो आनी फॅसिलिटी ना. आनी ह्या वर्साक शेकाय घालप खूब लेट जालो. ताका लागून रशियन ट्युरिस्ट कमी रेप जे हांगा आशिल्ले तांणी तांकां सांगलें की हांगा शेकना म्हणटी ते बिचार चडसो टायम बिचार स्पेंड करतात. शेकना म्हणटी तांकां जेवणाक प्रॉब्लम. पडतो तो बिचा वयल्यान यो आनी पडतो बिचार वच हें जायना. तांकां सनबेडी नाशिल्ले त्या टायमार. अशी परिस्थिती हांगा सद्या जाल्ली आसा आनी मोठ्या प्रमाणान म्हणटा तें एक भंयसो निर्माण जाल्लो आसा की ट्युरिस्ट हाजे फुडें येतले काय ना. आतां देसी ट्युरिस्ट सुद्दां पळयले जाल्यार जर लोकल डॉमेस्टीक पळयले ते थोडे प्रमाणान आसात पूण ते तशी तांकां बेनिफिशियल ना. ते येतात बिचार आनीक चडशे आतां ट्युरिस्ट येतात न्ही ते आमचे नेबरींग स्टेटींतले. ते येतना कितें तूं सांगता तशें थंयच थंय चूल लायली थंयच रांदलें. सो आमगे जो टॅक्सीन बसीच करून येतात.
म्हणजे ना एक तर बसी येतात किंवा हांगा ज्यो लोकल बसी तातूंत लोकल बसी आसा बसतात. तातूंत भितर करतात मेन बसी घेवन येतात. सो आमगेलो जो आतां कोण स्टेक होल्डर आसा ताका जो म्हणजे हॉटेलवालो शेकवालो हांकां बिझनस मोठ्या प्रमाणान कमी जाल्लो आसा ह्या वर्सा. अशी सद्या दक्षिण गोंयांत परिस्थिती आसा. आतां देवादेन हे लास्ट 3 दिसांक कितें जालें चमत्कार जालो म्हणपाचो. न्यू इयराक येता ते आनी तांकां कितें गिरायक जावचें अशें आमी मागीर आस धरया. ना पण हे जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की आतां आमी जी पॉलिसीज आहात गव्हर्मेंटाच्यो रिगार्डींग आमच्या टुरिजमाच्यो त्यो आतां सामके बदलपाक जाय. ती ट्युरिस्ट फ्रेंडली कितें तरी जर केलें जाल्यारच हांगा ट्युरिस्ट येतले. बरोबर 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 बरोबर. हाजे खातीर आनी एक म्हणटा आमच्या टॅक्सीवाल्यांनी सुदारपाक जाय. टॅक्सीवाल्यान ते आपल्या तोंडाक जाय तसो रेट किंवा दादागिरी ते सगळी ती बंद जावपाक जाय. बरोबर बरोबर. ताज्याकय बरें कितें आसा आमचे कडेन दक्षिण गोंयांत जे बीच आसा न्ही तातूंत भितर भरपूर जागा आसा. हय जागो आसा आनी लांबचे लांब स्ट्रेच आसा. हय सो हातूंत भितर सरकारान अशी एक कितें पॉलिसी जावं ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय ज्या प्रमाणे ट्युरिस्ट जो आयलो तो थंय रावतलो हय ते मजा घेतलो ताजी सगळी एन्जॉयमेंट करतलो ताजे प्रमाणे रोजगारय वाडटलो लोकलां खातीर आनी कितें इन्कमय जातलें अशें हें कितें. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबोवया. म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान पॉलिसीच्या आतां सद्याक मायनींग बंद पडला. आतां एक आपलें पर्यटन म्हणटा तोच एक आमकां एक आमची इकॉनॉमी खातीर एक पर्याय असो उरला. सो हाजेरय जर दुर्लक्ष केलें जाल्यार भांगराची तांती दिवपी कोमी सरकार मारून उडयता अशें म्हणचें पडटलें. फुडलीं वर्सां सरकारान ह्या हाजेर गंभीरतायेन विचार करचो आनी हे सगळे जे प्रश्न आसात ते सोडोवपाक मदत करची इतलेंच आमी मागतात. सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक TV.